वेदांत आणि राज्य आढावो याचिकेच्या खण प्रकरणाचेर सोमारा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आसा। या संदर्भात सकारात्मक निकालाची आशा मुखेलमंत्री सावंतान व्यक्त केल्या। आरडीएक्स गो खातीर दोनापावलाच्यान संजय मनवाली। मायनिंगाची फाल्यां केस जाता मायनिंगाची कितें प्रिपरेशन मायनिंगाच्या केसीच्या बद्दल माझी एजी डायरेक्टर्स हांची पयलींच मिटींग जाल्या। आमचो एडवोकेटाकूय आमी ऑलरेडी थंयसर ब्रीफ केला। तुषारजी मेहता फ्रॉम आमच्या सायडींतल्यान आसा, मायनिंग कंपनीनी बी आपल्या एडवोकेटाक ब्रीफ केल्या। पयली बरी गजाल म्हणजे रिव्यू पिटिशन आमचे आनी तांचे दोनूय गजाली एट अ टायम घेता आनी ताजे हे फावटी कितें तरी डिस्कशन कंटिन्यू उरतलें, म्हणजे होप सो एक कदाचित 2-3 डेटीच्या भितर रिजॉल्व जातलें। रिजॉल्व जालें जाल्यार एक पॉझिटीव रित्या म्हणजे आमी म्हणटा तशें आमी 2027 पर्यंत मागला। तशें जर जालें जाल्यार फुडलीं 10 वर्सां तरी एटलिस्ट जी आसा म्हणजे 7 वर्सां 27 पर्यंत म्हटलें जाल्यार एक सुरळीत रित्या मायनींग चलपाक शकता। ती आमची डिमांड आसा। केस बोर्डाचेर आपण हियरिंग आयिल्ली म्हणून शिवर कितें वयल्यान आयक आमी शेवटी इट इज एन कोर्ट, आमी हे फावटी येतले अशें होपफूल आसा।